सगळीं उबी रावया. Sorvesporaco porwo, sodora porosworto, sorvesporaci mundi, soglia porosworti, देवाच्या दोंगराक चढुया, ताच्या मंदिराक चमुया. देवाच्या दोंगराक चढुया, ताच्या मंदिराक चमुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवो तुमचे सोबे आसूं. तुमची सोबे आसूं. मोगाळ इश्टानो, मारयेन जेजू देवाचो पूत म्हूण मानून घेतलो आनी मारयेन जेजूचेर बावाट दवरलो. जेजून आपल्या जिवितांत आपल्या सोर्गी बापाक आनी संवसारी आवय बापायक आनी वडिलांक मान दिलो. जेन्ना आमी आमच्या आवय बापायक आनी वडिलांक मान दिता तेन्ना आमी देवाकूय मान दिता. मारये भाशेन आमी जेजूचेर बावाट दवरूंक आनी जेजू आमचो सोमी म्हूण मानून घेवंक मारयेचे मजतीन आमकां बोल आनी कृपा मागुया. आनी हे पवित्र मिसाचे भेटेन वांटो घेवचे खातीर आमी हो सूख म्हूण ओळखून घेवया. जेजूचो अधिकार आमच्या जिवितांत आमी वळखना. देवाची पदवी आमी मानून घेवंक विसरता. ह्या आनी हेर चुकी पासत देवाचे काकुतीक उलो मारून म्हणया. हांव पातकी सोदपदेविदा देवा, आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायटां धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सदांचो मारे सगळ्या देवदूतांनी भोगता. आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमीन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा, भोव भाग्यवंत आंकवार मारयेक आमी आयज भोक्तीन वंदिता. जशी तिका तुवें कुरपेन बोल्ली तशी आमकां तिचे विनवणेन दिसान दीस अदीक कुरपेन बोर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव, जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जी येता राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमीन. भाग्यवान पावलून तेसालोनिकारांक बरयलोले पयलें चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, गोंयच्या काळार आनी घडयेर हें घडटलें ते विशीं
हांवें तुमकां बरोवची गरज ना, कित्याक चोर जसो रातचो येता तसो सोम्याचो दीस येतलो म्हूण तुमी बेस बरीं जाणत. स्वस्ती आतां भिरांत ना अशें म्हणटात थंयच आसतना बालोंटीचें वायट अकस्मात सुरू जाता तशें रावनासलोलें निसणटोन तांचेर येतलें आनी तांतलो कोणूच सुटचो ना. तो दीस चोर कसो येवन तुमकां सांपडावंक तुमी काळोखांत नात. भावा भयणीनो, तुमी सोगलीं उजवाडाचीं आनी दिसाचीं भुरगीं. आमी रातीचीं आनी काळोखाचीं न्हय म्हणटोच हेरां भाशेन आमी न्हिदून आसचें न्हय, पूण जागृत रावुया आनी काण पिवण थोडें करुया. कित्याक आमी आपल्या क्रोधाक सांपडची न्हय, बोगोर आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता उद्देशीं आमी सोडवण जोडची अशें देवाचें निर्मण. आमी जिवी आसूं वो मरून वचूं, ताच्या एकवटांत आमी जियोचे खातीर जेजू आमचे पासत मेलो. म्हणटोच जशें तुमी करून आयल्यांत तशेंच एकामेकाक बुजवण दियात आनी एकामेकाचो भावार्थ गोट करात. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पराची दया मोया म्हाका भोगूंक मेळटली. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराची दया मोया म्हाका भोगूंक मेळटली. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारूक, कोणाचीच म्हाका भिरांत ना. सर्वेस्पर म्हज्या जिविताचो किल्लो, कोणाचेच मुखार हांव कापोना. जबाब सर्वेस्पराची दया मोया म्हाका भोगूंक मेळटली. सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां, ही एकूच म्हजी आशा. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें ठिकाण. सर्वेस्पराची गोडसाण चाखूंक भोगूंक ताच्या मंदिराचे दोळे लावून रावूंक. जबाब सर्वेस्पराची दया मोया म्हाका भोगूंक मेळटली. हें हांव खात्रेन जाणो. जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पराची दया मोया म्हाका भोगूंक मेळटली. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर, थीर राव, काळीज गोट दवर आनी सर्वेस्पराचेर पातयेन राव. जबाब सर्वेस्पराची दया मोया म्हाका भोगूंक मेळटली. उद्गार Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy. एक व्हड प्रवादी आमचे मोदें उपजलो आनी देव आपले पोरचेक मेळूंक आयलो. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमची सोबी आसूं. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू गालिलेंतल्या काफेरनांव नगरांत देंवून गेलो आनी सोनवारा दिसा लोकांक शिकोवण दिवंक लागलो. तो अधिकारी आसलोले परी उलयतालो देखून ताचे शिकोवणे विशीं तीं बारी अजाप जातालीं. मेळो देंवचार बशिल्लो एक मनीस देवस्थानांत आसलो आनी ताणें व्हडल्यान आड्डून म्हळें, नाजारेतकार जेजू, सांग मातशें, आमचे कडेन तुका कसलें काम आसा? आमचो भस्म बी करूंक आयलाय तूं कोण तो हांव जाणो. देवाचो पवित्र केल्लो भक्त तूं. पूण जेजून ताका धमकावन म्हळें, ओगो राव आनी ह्या मनशा भितरलो भायर सर. आनी देंवचार सगळ्या मदेकोत ताका धोरणीर आपटून, पूण ताका मातूय दुखय नासतना ताचे भितरलो भायर सरून गेलो.
सगळीं अजाप जालीं आनी एकामेकाक म्हणूंक लागलीं, कसलें उतर हें. अधिकारान आनी पदवेन तो मेळ्या आत्म्यांक आज्ञा करता आनी ते भायर सरून वेतात. आनी ताची खबर गांवांनी आख्या प्रांतान गाजली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयच्या सेवा धर्माचो विशय मारये सांगाता जेजूचो अधिकार आमी ओळखुया. आमकां सायबीण मायेची भोक्ती जायती आसा. अदी करूंक आमकां गोंयकारांक आमी वेलंकनी सायबिणीक जायते मानता. पूण आयज आनी एक खबर तुमकां सांगता. कॅथरीन नांवाचें हें ल्हान भुरगें 9 वर्सांचें आसतना तिची आवय सोंपली आनी मरण जातूच तें घरा येयल्या उपरांत ताणें सायबिणीची इमाज आपल्या हातीन दवरली आनी म्हणलें, आयज थावन तूं म्हजी आवय. आनी त्या दिसा थावन कॅथरिनान मारयेक आपली आवय म्हूण मानून घेतली आनी तिच्या जिवितान मारयेक खास जागो तिणें दिलो. 12 वर्सां पासून तें आपल्या सोयऱ्यांगेर रावलें, आपल्या बापायक आदार दिवंक, सगलो घरचो वावर करूंक. तिची व्हडली भयण माद्र जावंक कॉमेंतान भितर सरली आनी कॅथरिनाकूय खूब खुशी आसली कॉमेंतान भितर सरपाची. पूण तिच्या बापायन परवानगी दिवंक ना. पूण तिणें आपलें जिवीत जेजूक संस्कारलें, जेजूक तें भेटयलें आनी वाडटा ताका जायत्यो सोयरीको येताल्यो. त्यो सगल्यो सोयरीको तें नाकारतालें आनी शेकी ताका ताचो बापूय परवानगी दिता कॉमेतान भितर सरूंक आनी डॉटर्स ऑफ चॅरिटी ह्या माद्रीच्या संस्थान तें भितर सरता आनी एक माद्र कशी आपलें जिवीत मारयेच्या हातान तें दिता. 1830 ह्या वर्सा जेन्ना कॉमेतान तें आसलें ताका एका भुरग्याचो आवाज आयकूंक येता आनी तो आवाज तिका कॉपेलान मागणें करूंक आपयता. आनी जेन्ना कॅथरीन कॉपेलान भितर वेता मागण्यांक बसता तेन्ना सायबिणीचो आवाज तिच्या कानार सादता आनी सायबीण माय तिका सांगता, तुका एक खेरीत मिसांव आसा आनी हें मिसांव कसलें जायत. सायबिणीच्या आज्ञा प्रमाणें कॅथरिनान एक मेदाल तयार करूंक जाय आसली आनी ती कशी जातली ती आंकवार मारया ताका सांगून दिता. ती ओवल शेपीन आसपाक जाय आनी तिचेर मारयेचें रूप आसपाक जाय. तिच्या पांयाशी प्रितूम, तिच्या हातांतल्यान पोरजोळीत उजवाड आनी सोरभोंवती हीं उतरां. हे मारये निश्कळूंक संभोवलेले आमचे पासोत माग तुजेशी येतोल्या. आनी ते मेदाली फाटल्यान सोरभोंवतणी 12 नोकेत्रां आनी मोदेकोत एम हें लेटर, ताच्या वयर एक खुरीस आनी ताचे पोंदाक 2 काळजां जेजूचें आनी मारयेचें. हें जेन्ना कॅथरिनान आपल्या स्पिरिच्युअल डिरेक्टराक सांगलें, याज्ञिकाक सांगलें, ताणें 2 वर्सां पासून ताचेर स्टडी केली, ताचेर सोद केलो हें कसलें बाकीत. तर 2 वर्सां उपरांत शेकी ताणें बिस्म साहेबाक ही खबर सांगली, कॅथरीन ही माद्रीची. त्या कालाचो बिस्म बिशप ऑफ पॅरीस तो सायबिणीचो एक व्हड भोक्त आसलो आनी निश्कळूंक गर्भ संभोवलेली सायबिणीचो तो भोक्ती करतालो. त्या काळार पासून तें सोत निश्कळूंक गर्भ संभोवल्या
ले सायबीण हें सोत बाकी जावंक नासलें. आनी जेन्ना ही खबर ताका मेळटा तेन्ना हो बिस्म साहेब रोखडोच ती मेदाल करूंक आज्ञा कोता आनी हें मेदाल सगल्या संवसाराक वांटून दिता. आनी ह्या मेदालीच्या वरवीं जायत्यांच्या जिवितान बरेपण भितर सरता. अदीक करून काळजां जेजूक बदलतात, जेजूशी लागीं येतात. आयज पासून त्या मेदालीची मिलाग्री घडत आसता. आनी आमी जाणो ते मेदालीक आमी म्हणटा मेदाल मिलाग्रोसा, द मिरेकलस मेडल. प्रितीच्या भयणी भावांनो, मारयेची भोक्ती आमी कोत्ताना ही मेदल जेन्ना आमकां फावो जाली तेन्ना ह्या बिस्म साहेबाच्या काळजान इमॅक्युलेट कन्सेप्शन हे साहेबिणीची भोक्ती आसली. ताचे उपरांत रोखडेंच 1854 ह्या वर्सा हें सोत भावार्थाचें सोत आमकां पाप साहेब 11वो दिता. निश्कळूंक गर्भ संभोवलेली मारिया. 1876 वर्सा कॅथरीन ह्या संवसाराक अंतरता. सिस्टर कॅथरीन तिची कूड आयज पासून कुसो नासतना दवरलेली सांबाळलेली आसा. जी मिलाग्र तिणें परगोटली संवसाराक देवान तिकाय हें देणें फावो केलें. मारिया आमची आवय पातकावीण गर्भ संभोवलोली. तिणें आपलें जिवीत पातकावीण दवरलें. तिणें देवाची पदवी आपल्या जिवितान वळखली. आनी मारिया आमची माय आमकांय ह्या जेजूची आपल्या पुताची पदवी वळखूंक उलो कोता. ती जाता आमकां नव्या कराराची eve of the new covenant. कशे भाशेन आदलो करार नव्या करारान संपूर्ण जावन येता. द फुलफिलमेंट ऑफ द ओल्ड टेस्टमेंट इन द न्यू टेस्टमेंट हें आमकां मारये वरवीं मेळटा. देवाची पदवी आमच्या जिवितान कितें ती मारिया आमकां दाखोवन दिता. आनी हें आमी समजतलें जाल्यार द eve of the new covenant जाल्यार आमी वचूंक जाय जिवाच्या शुभ वर्तमानान दुसऱ्या आवेस्वरान काना गांवान लग्ना वस्र्यान. आमकां चारूय शुभ वर्तमाना मदें फकत जुवांच्या शुभ वर्तमानान ही खबर मेळटा. पूण जुवांव खेरीत खुणांनी आमचे लागीं उलयता. कितें तरी तो आमकां खुणांनी सांगूंक सोदता कित्याक ताचें शुभ वर्तमान जायत्या खुणांनी बरयल्लें आसा. आनी आमकां ही मारयेची खबर मेळटा तेन्ना मारयेची जी घोडणी समजतलें जाल्यार आमकां प्रकाशनेच्या पुस्तकान वेचें पडटलें. जेन्ना जुवांच्या शुभ वर्तमानान जेजू आंकवार मेरेक म्हणटा ओस्तोरे म्हजो वेळ आजुनूय पावूंक ना. तो तिका ओस्तोरे अशें कित्याक उलो करता. प्रकाशनेच्या पुस्तकान 12व्या आवेस्वरान आमकां मेळटा. तेन्ना स्वर्गार एक विचित्र खुणा दिश्टी पडली. सुर्यान पोरजोळां न्हेसलोली एक बायल. तिच्या पांयां थोडा आसलेलो चोंद्रीम, तिच्या माथ्यार 12 नोखेत्रांचो मुकुट. ती बाळंत जावची आसली आनी आपल्या पोरसूत वेळीक लागून ती बोबो मारताली. आनी उपरांत 5वे वळीन आमकां मेळटा बायलेक एक भुरगो जल्मलो. तो लोखंडाचे बेटकातयेन सगल्या पोरजांचेर राज चलयतलो. आमकां हांगा एक बायल मेळटा, एक ओस्तोरी मेळटा जी जुवांच्या शुभ वर्तमान जेजू ओस्तोरे म्हणटा तीच ती ओस्तोरी आमकां प्रकाशनेच्या पुस्तकान मेळटा. आनी हें समजतलें जाल्यार आमी उत्पत्तीच्या पुस्तकान वेचें पडटलें. उत्पत्तीच्या पुस्तकान आमकां मेळटा जेन्ना आदामा लागीं एवेक हाडटा. आदाम एवेक नांव दिता ओस्तोरी.
जिव्यांची आवय ईव, अ वुमन, शी शॅल बी कॉल्ड अ वुमन. ती ओस्तोरी आदल्या कोरारांतली ओस्तोरी नव्या कोरारान आनी प्रकाशनेच्या पुस्तकान आमकां ओस्तोरी मेळटा ती तीच आंकवार मारिया. पूण ओस्तोरे हें जेजू तिका कित्याक म्हणटा? कित्याक एक पूत आपल्या आवयक उलो कोत्तलो जाल्यार मानान रेस्पेदान उलो कोत्तलो. आनी जायते जाण असलीं गाराणी घालतात की जेजून तिका बेश्टी ओस्तोरे म्हणलें. ओस्तोरे बायले आमी म्हणटा ते भाशेन. ओस्तोरे कित्याक म्हणलें आमी समजतलें जाल्यार म्हाका उगडास येता, ल्हान आसतना जेन्ना म्हजी आवय म्हाका उलो मारताली वा म्हज्या भावांक उलो मारताली तेन्ना बाबा म्हणटाली आनी आमचो जवाब येतालो ओ. रोखडीत मागीर म्हजी आवय म्हणटाली ओ कोणाक म्हणटा? मामी म्हणूंक जाय, डॅडी म्हणूंक जाय, रेस्पेतान उलो करूंक जाप दिवंक जाय. तेन्ना सावन हांव केन्नाच ओ म्हणून जाप दिना. उलो मारलो जाल्यार मामी सांग. आमी रेस्पेतान तर आमच्या आवय बापायक उलो मारता जाल्यार जाप दिता जाल्यार जेजू सगल्या बरेपणान बोल्लोलो आपल्या आवयक रेस्पेद दिवचो ना. कित्याक आमचो चवथो मानामेंत सांगता आवय बापायक आनी वडिलांक मान दियात. तोच मानामेंत जेजू कसो म्हणटलो जाल्यार ओस्तोरे हें कित्याक म्हणलें? हाका खेरीत अर्थ आसा. अर्थान बोल्लोलें हें उतर ओस्तोरे आमकां मेळटा उत्पत्तीच्या पुस्तकान, प्रकाशनेच्या पुस्तकान आनी जुवांच्या शुभ वर्तमानान. पूण ही ओस्तोरी हाचो अर्थ म्हणटा पळय तो आदल्या कोरारान जेन्ना ओस्तोरेक देवान आदामाशी हाडली ते ओस्तोरेन देवाची आज्ञा मोडली. नव्या कोरारान जी ओस्तोरी आमकां मेळटा ती संवसाराक पातकांतली सोडयता. पयले ओस्तोरेन संवसाराक पातकांत घातली, द सीन ऑफ डिसओबिडियन्स. आदल्या कोरारान आमकां मेळटा ती पातकांत घालता. नव्या कोरारान आमकां मेळटा ती आमकां आज्ञा कोत्ता देवाच्या उतराक पाळो दिवंक. तो कितें सांगतात तें आयकात, ताका पाळो दियात. अशें आमकां नव्या कोराराची ओस्तोरी मेळटा. जे आदल्या कोराराचे ओस्तोरेन ह्या संवसाराक काळोखांत घातली तेच परी नव्या कोराराची ओस्तोरी संवसाराक उजवाडान भरता. काना गांवांत तर लग्ना वस्त्र्यान आमी जाणो आमी तो तें वाचलें जाल्यार आमी म्हणटा काना गांवांत लग्ना वस्त्र्यान. पूण त्या वाचपान आमकां खंयचरूच व्हंकल न्हवऱ्याची खबर मेळना. खंयचरूच आमकां व्हंकल हा वो न्हवरो हा वो ती कितें म्हणटा तें कांयच ना. फकत आमकां त्या वस्त्र्यान खबर मेळटा जाल्यार जेजूची आनी मारयेची. जेजू जेन्ना आमकां ह्या वाचपान आमकां मेळटा तो जाता न्हवरो नव्या कोराराचो आनी मारिया जाता नव्या कोराराची ओस्तोरी. आनी आमी जाणो लग्नाक गरजेचें म्हणटा पळय तें लग्नाचें उतर, कोराराची बासावणी, उतर जें एकामेकाक दितात. ह्या लग्ना वस्त्र्यांत आमकां ही कोराराचीं उतरां मेळटा आनी तीं उतरां जावन आसा तो सांगता तें करात. ही जावन आसा नव्या कोराराचीं उतरां. आमकां सुटकेच्या पुस्तकान हीच उतरां आमकां मेळटा. मोइजस जेन्ना देवाच्यो आज्ञा लोकां मुखार घालूंक वेचो आसलो तेन्ना तो पोरजे लागीं विचारता देवाच्यो आज्ञा तुमी पाळटल्यात, त्या देवाक तुमी बसतल्यात. आनी तेन्ना पोरजा व्हडल्या ताळ्यान मारून जबाब दिता. आमकां तें मेळटा सुटकेच्या पुस्तकान 19व्या वेस्वरान 8वे वळीन. देव सांगता तें आमी करतल्या, तो सांगता तें आमी करतल्या. तशेंच नेहेमियाच्या पुस्तकान
5व्या हावेस्वरान आमकां अजुनीच खबर मेळटा. जोशुवेच्या पुस्तकान 24व्या हावेस्वरान 24वे वळीन आमकां मेळटा, जेन्ना जोशुव पोरजेक विचारता, खंयच्या देवाक तुमी विचून काडटल्यात, आमच्या पोदवेदार देवाक व दुसऱ्या देवाक? तेन्ना ही पोरजां बोब मारून म्हणटा, देव सांगता तें आमी करतले. हांव देवाची पदवी मानून घेता आपल्या जिवितान. मारिया आमची माय, आमची आवय, ती आपल्या पुताचें आयकूंक आमकां आपयता. तिणें आपल्या जिवितान देवाची पदवी ओळखून घेतली आनी होय म्हणून देवाक तिणें आपल्या जिवितान मान दिलो. तेंच करूंक ती आमकां शिकयता आनी ती आमचे पासत विनंती करता अशें आमी मानता. कित्याक आमकां त्याच लग्ना वस्त्र्यान आमकां मेळटा, मारिया आपल्या पुता लागीं विनंती करता आनी तिचो पूत तिचें आयकता. हें तिका खात्री आसली, देखूनच ती म्हणूंक पावता, तो सांगता तें करात. प्रितीच्या इश्टानो, आमकां सायबीण मायेची जायती भोक्ती आसता. आमच्या जिवितान तिका खेरीत मान आसा. कित्याक आमकां जे भाशेन आमच्या खासगी आवयचो मोग आसता, ती जावन आसा आमची स्वर्गीची आवय. आमचे पासत विनंती करता, आमच्या गोरजे वेळार आमचे पासत ती मागोन घेता. आमी आमच्या जिवितान कितें करचें? आयज जायतो लोक आसा जो केन्नाच पवित्र पुस्तक वाचिना, जावं मिसाच्या बलिदानान वांटो घेयना, जावं पवित्र सभेच्या वावरान कसलोच भागेली जायना, वावर करिना, पयस रावतात. पूण वर्सान एकदां सेतेंब्राचो म्हयनो येयल्या उपरांत रोखडोच वेलंकनी धांवंक तयार जातात. त्या मनशांक दिसता वर्सान एकदां सायबिणीच्या पांयां कडेन धांवलो म्हणटूच सगळें आमकां मेळटलें. तशें आसना. आमकां मारिया एकूच संदेश दिता, तो सांगता तें करात. म्हजे लागीं यात अशें आंकवार मारिया सायबीण माय म्हणिना. आपल्या पुताक बोट दाखोवन सांगता, तो पदवेदार, तो सांगता तें करात. आनी आमकां जेजून आपलो संदेश आपल्या पवित्र पुस्तकान दिला, मोगाचो संदेश आमकां दिला. तो तर आमी पाळिना जाल्यार मारयेची भक्ती करून कसलो फायदो? जेजूच्या आज्ञांक तर आमी आमच्या जिवितान वेव्हारान घालिना जाल्यार मारयेची भक्ती करून कसलो फायदो? त्या जेजूच्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत तर आमी चलयना जाल्यार मारयेक आमी कसलो मान दिता? जेजूक नाकारप, ताका पयस धरप म्हळ्यार ताच्या आवयकूय पयस धरप. हें आमी करतले जाल्यार, मारयेची भक्ती आमच्या जिवितान आमी खरेपणी करतले जाल्यार, तो सांगता तें आमी करूंक शिकुया. आनी तें करतलें जाल्यार आमकां मिसा भेटेन कुरपा मेळटा. जेजू कितें सांगता तें समजूंक आमकां कुरपा जाय. ती आमी मागुया हे मिसा बलिदानान. आंकवार मारिया नव्या कराराची ईव ऑफ द न्यू कव्हनंट आमचे पासत विनंती करता, आपल्या पुता लागीं मागोन घेता. तिचे लागीं आमी विनंती करुया. आमी तिचे लागीं मागिना. वी डू नॉट प्रे टू मदर मॅरी. आमी तिचे लागीं मागिना, आमी तिचे लागीं विनंती करता. आनी ती आमकां दिना, ती आमकां आपल्या पुता लागीं मागोन दिता. आमी मिसा बलिदानान विनंती करुया. आमची काळजां तिच्या पुता लागीं ओदीक ओदीक लागीं येवंक. ह्या मिसा बलिदानांतल्यान जो लोक पयस गेला पवित्र सोबे कडल्यान, जेजू कडल्यान आनी खूद मारये कडल्यान पयस गेला, तांची काळजां बदलूंक, तिच्या मिलाग्री वरवीं तांची काळजां नवसरूंक आनी जेजू लागीं परतून येवंक कृपा आनी आदार मागुया.
सगळीं उबी रावया आनी कांय आमची मागणी मारयेचे विडोणेन देवा मुखार आमी दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी धर्माची वळख आपले पोरजेक दितना खऱ्या भावार्थाची वळख दिवन सोबार कुड्यापणांतली आनी कालोखांतली तांकां मेकळी करूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. दोयाला बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची हाकूत कर. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी पोरजे पासत वावरतना मारयेची देख घेवंक जेजूचे कुशेपोरमणे पोरजेची सेवा करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दोयाला बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची हाकूत कर. कोविड-19 हे पिड्या लागून जायतीं आमची भावां भयणी कश्टवतात. जायतीं भुरगीं अनाथ जाल्यांत आनी जायत्या लोकांक नोकरी ना जावन भुकेन वळवळटा. ह्या कश्टांक फुडो करूंक देवाची कृपा तांकां मागुया. दोयाला बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची हाकूत कर. मारयेन देवाचें उतर आपल्या मनांत आनी काळजांत सांबाळलें. आमच्या भुरग्यांनी देवाचें उतर आपल्या जिवितांत मारये भाशेन उटपण करूंक देवाचो आदार तांकां मागुया. दोयाला बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची हाकूत कर. बोधवायळ बाबा, तुझ्या पोरजेच्या नांवान केल्ली ही मागणी मारयेचे विनवणेन मानून घे म्हूण तुजे लागीं मागता. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. बापा आमचे लागीं देव तुका उत्तम देणी, देखून आमी ही तुजी भुरगीं आख्खी प्रेतो कोता वेधी तिचेर तुका समर्पिता. संसारांतली सर्वार सोसनी मोगाळ बापा घे तूं मानून हेचान गेले व्हडे दाटान कालसी दितां घालून तुका आमची एसीन वरपण. म्हज्या भयणी बाबांनो, हें म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक तुमचे न्याय पवित्र सेवेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. स्वर्गीच्या बापा, तुज्या पुताचे आवयक आयच्या दिसा केरीत मान दिवन हे वेदी भोंवतणी संतोशान आमी एकठांय जाल्या. ह्या पासत ही देणी आमी तुका भुक्तीन समर्पिता आनी तुज्या हातांतली परतून घेता. ताचे वरवीं आनी सायबीण मायेचे विनवणेन तुज्या दैवीक जिवान दिसान दीस अदीक आमी बरो म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमची सोबी आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत इबादतां. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयवश्य आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सोर काळे आनी सोर ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो.
मोगान आमी ताचें मरण संबरमतां जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जिवंतपण परगोडटां तीर बोरमाशान ताचे मोहिमेवंत एण्यांक ओतरेकतां देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतां. Povid, 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 dolbaranzo, sorvis porto, povid, 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 dolbaranzo, sorvis porto, sorgani samsar molya. Duja poi bovan un sorgi duka soisu sorvis poraci navieta yeta taka sui un sorgi tuka soisu. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्ताचो गुटपोर गोटुया सोम्या जेजू तुजे मरण आमी समोरमता तुजे पुनर्जीवनपण आमी परगोडटा तुज्या येण्या आमी ओतरेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतोल्या आमा सोमेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोणी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवन सर्वेस्परा पुनर्जीवनपणाचो बोरमासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणाची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागोतीत मेल्ल्या समेस्तां तुजें पोरसोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारये देवाचे माये सांगाती बागयोन जुजे तिचो पोती बागयोन धरून दिता बागयोन जुजे वाज आनी सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां मांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणा सोर पदवेदार बापा सोर वंदनानी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन.
आमच्या सोडवणारान आमकां जें मागणें शिकयलां तेंच मागणें आमी भावार्थान उचारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आसा आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगूस, आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सौम्य सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता, तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पृथ्वी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्म दुताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमीन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं. तुमची सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाची इश्टली संवसाराचे पाप काडलेली आमची काकलूत कर. देवाची इश्टली संवसाराचे पाप काडलेली आमची काकलूत कर. देवाची इश्टली संवसाराचे पाप काडलेली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुमिया तुवें आमचे भितर येवचें म्हाका फावना, पण तुजे एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कुशाल मोनान काळजा भोगतीन कोरया बसून कोरया जेवण. कुशाल मोनान काळजा भोगतीन कोरया बसून कोरया जेवण. ये तूं जेजू आमचे मोदें, जावं आमकां उतर जिवीत. जावं बलिदान दिन वासनेचें, मोतिम्यां जेवण घोटायेचें. ये कोण तुजें आमचें वरपण, बापाक पावय आमची बसून. कुशाल मोनान काळजा भोगती कोरया बसून कोरया जेवण. 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 ये तूं बाबा ये तूं भयणी, जेजू वांगडा कुरबेटोनी.
बापा पेल्याक समोर पिल्ले जिवीत जाता बोमोलाची तुकाच भेटोय सगल्या काळजा इस्ती बसोन आत्म्य सोता कुशाल मोनाय काळजा भक्ती कोरिया बसोन कोरिया जेवण कुशाल मोनाय काळजा भक्ती कोरिया बसोन कोरिया जेवण आत्मीक कमन्यावा खातीर मागणी मोगळा जेसू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाचेर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग कोत्तां आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटूच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत हे. तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण सोजमून हांव तुका विंगयतां आनी आख्खोच तुका आयकवडटां. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमीन. प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा, तुज्या पुताचे आवयचो उगडास काडून हे पवित्र जेवणान आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सोडवणारा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरलें. आंकवार मारयेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस ओदीक बरोवन
आमचें जिवीत तुवें सोडयलोल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमीन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सवे आसूं. हंसोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमीन. वचून या क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची वडोदकार. सगळीं दिमी घालुया. सायबिणीक नोवेनांचे मागणे. हे भो पवित्र आंकवारी, भो पवित्रित्वेन तुका सुरवेक जावन जेजूची आवय जावंक विचून काडली. तुका देवपूत मनीस जालो ते घोडयेक आनी उपरांत ताका 9 म्हयने तुज्या कुसव्यान सांबाळलो तेन्ना भोगलो तो संतोश आमी आतां नियाळटा. म्हज्या मागण्याच्या कोतकोत्यान हांव खरेंच ही खुशालकाय आनी हो संतोश सोडोवंक आनी वाडोवंक सोदतां. हे दुखवलेल्यांचे माये, तुवें हे खुशालकायेचो उगडास काडटोल्यान एक खेरीत शेकाय बसायले. तर तीच शेकाय म्हाका ह्या म्हज्या गोरजांनी कोर. तुज्या पुतान सांगलां, मागात आनी तुमकां मेळटलें. तर हाचेर खरो विस्वास दिवन म्हाका तुजो कान दी म्हूण हांव तुजे कडेन विनयतां. देवाची खुशी जाल्यार हांव ह्या नोवेनान मागतां ते उपकार म्हाका मेळोशे कोर. ना तर म्हाका गरज ती कुरपा मागून घे. ह्या वेळार तुमच्यो गरजो मारयेच्या पांयां सरशी दवरात. ह्या नोवेना वरवीं हांव तुजे मजतीन आसलोलो म्हजो खोल विस्वास दाखोवंक सोदतां. तर तीच खुशालकाय तुका देवाचो पूत तुज्या कुसव्यान आसतना भोगली. म्हजें मागणें आयकून घे. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोरचे येताय आसा. वस्तुऱ्यां मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरी देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोरचे येताय आसा. वस्तुऱ्यां मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरी देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोरचे येताय आसा. वस्तुऱ्यां मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरी देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. हे देवाचे माये, हे म्हजें नोमान तुका गाब्रियल बोडव्यान केल्ल्या नोमाना सांगाती मानून घे. नोमान कृपेन बोलले, हे म्हजें नोमान तुज्या वैभवाच्या मुकुटार धाकटी धाकटी मोतयां जावं म्हूण हांव ओतरेकतां. हे सोंसतल्यांचे बुजवंडारे, देवाचो पूत मनीस जालो तेन्ना तुका संतोश भोगलो. त्याच संतोशान हांव मागतां तो उपकार म्हाका मेळून घे. ह्या पासत हांव सगळ्यो म्हज्यो तुज्या अनोदा खातीर केल्ल्यो बऱ्यो करण्यो तुका भेटयतां. हांव तुजे कडेन कोतकोत्यान मागतां, ज्या कोतकोत्यान तुजें काळीज जेजूच्या मोगान लासतालें. म्हजी खालती मागणी आयकून घे आनी म्हजे मागलेले उपकार म्हाका मेळय. आमेन. पाप साहेबाच्या इंतेसां पासत आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो किरास आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पळोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोयताय आसा. वस्त्रां मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरी देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आतां सदां सदां. आमेन. Kalki ratitli Fatya puritu Mahi udetai Ake prithviche Surya vuritu Rani por soltai Dumpa vuritu Tu
तुज्या गुणाचो दमदम शिपडायताय दमदम शिपडायताय तुज्या पांयाशी परमळ जायांचो सगल्याक पावयताय सगल्याक पावयताय